दिवाळी म्हणले काय ना खूप खूपशी तयारी असता आणि तातूंत सगळ्यांत व्हडली तयारी असता ती शॉपिंग करपाची आणि ह्या शॉपिंगेक व्हडले आमकां चड गरज असता ती कपड्यांची खरेदी करपाची. आमी बाकीची वस्तू खरेदी करतात पण आमकां उमेद असता की दिवाळी म्हणले काय ना खूब बरे बरे कपडे घालपाची. तर हीच दिवाळीची शॉपिंग करपाक आमी आयल्यात आज राय मरगांव हांगासर आणि आदिती किड्स आणि लेडीज वेअर ह्या शॉपार आमी वचपाची आसा. कित्याक हांवें आयकलां की हांगासर काही खूब बरे कपडे मेळटात, खूब बऱ्या वेरायटीचे कपडे मेळटात. तर म्हाजी शॉपिंग हांव करतलेंच पण म्हाज्या शॉपिंग एक्सपिरियन्सा वयल्यान तुमकांय कळटलें की आदिती ह्या शॉपाचेर कसले नवीन स्टॉक आयला आनी कसलो डिस्कावंट्स आनी ऑफर्स चल्ल्या. तर चला तर शॉपिंग करूया दिवाळी शॉपिंग बोनॅन्झा हितून. दिवाळी शॉपिंग बोनॅन्झा दिवाळीची शॉपिंगेची पुरेपूर मजा घेवपाक आज आमी आसा राय हांगासरल्या आदिती लेडीज आनी किड्स वेअर ह्या शॉपाचेर. आणि हांगासर वेगवेगळ्यो खूब वेरायटीज आयल्ल्यो आसा, खूब डिस्कावंट्स आसा, ऑफर्स चल्ल्या. सो हांगासर आमचे बरोबर आसा ह्या शॉपचे ओनर सपना आनंद च्यारी. हाय सपना. हाय मॅम. म्हाका सांग तुज्या शॉपाक ह्या कितली वर्सां जाली आतां? म्हजे शॉपाक जाली 4 वर्सां कंप्लीट. आतां 5वें रनिंग आसा. 2018 हांवें स्टार्ट केल्लें. स्टार्ट करता आसतना एक बारीकसो अमावंट घेवन स्टार्ट केल्लें बट आतां विचारूं नाका अशें जाला. बस फक्त म्हाजे कडेन टायम ना हांगा येवन टायम दिवपाक, म्हाजी भुरगीं हे स्कूल म्हणून. बट ओवरऑल सगळें बरें चल्लां. ओके म्हाका सांग तुजे आतां कस्टमर्स तूं खंयच्या कस्टमर्सांक केटर करता चडशे हांगा? हांगा म्हणल्यार मेन म्हजी लोकल. सो मोस्टली तांकां कितें जाय तेंची कितें आसा तें हांव पयलीं हाडून दवरतां. सेकंडरी म्हळ्यार स्कूल फ्रेंड्स ही ती अशी म्हजी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी. हांवें केन्नाच एड करूं ना, कांय करूं ना, तरी पूण आयज हांव हांगा उबें आसा. ओके म्हाका सांग की तूं आतां हे बिझनस स्टार्ट केला तुका ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं म्हणटा. सो तेन्ना आनी आतां रिस्पॉन्स तुका तूं म्हणटा ग्रो जायत गेला. सो तुजी स्पेशलिटी कितें, वेरायटी कितें हाडटा तूं जी लोकांक खूब अट्रॅक्ट करता हांगासर? मेन म्हणल्यार म्हजी सारीची चॉयस सगळ्यांक आवडटा. जो एकदां घेवन गेलो तो परत नेक्स्ट टायम म्हाकाच सोदीत येता की हांव तेंचे खातीर टायम दिता आनी ती म्हाका सोदीत अशी येता की हांव जर ना सुद्दां न्ही जाल्यार ती म्हाजे खातीर रावता ते फंक्शना खातीर. म्हणल्यार सपना येतलें आनी सपना कडेनूच साडी घेतली म्हणून. ओके सो हांगासर तुजी वेरायटीज फ्रॉम किड्स वेअर टू तूं इवन स्टीच नोवारी हाडटा. सो ते सांग म्हाका कितें कितें वेरायटीज तुज्यो आसा त्यो हितून? हांवें गर्ल्सान सगळे हांगा कॅथलीक कम्युनिटीनी सगळे ड्रेसीस दवरल्या. एथनीक कांयच दवरूं ना गर्ल्सान. आनी सारीजान आमचो सगळो हिंदूचो टेस्ट फूल. प्लस तेंचे खातीर बी आसा पण ते फक्त स्पेसिफीक क्रिसमसानूच हाडटा. तेंची टॉप्स सारीज ते तेन्नाच हाडटा. बाकीचे नॉर्मली सगळे ब्रायडल कलेक्शन आसा म्हजे कडेन. णववारी मेन म्हणल्यार म्हजे कडेन कुर्तीज आसा डेली वेअर टू पार्टी वेअर. पण अश्यो की जे बजेटान बसपा सारक्यो 500 स्टार्ट जाता 1500 पर्यंत स्टॉप जाता, तेजे वयर ना. एक दुसरी म्हणल्यार सारीज 300 रुपीज स्टार्ट अप टू 5000. तातूंत तुमचे कडेन वरायटी इतली म्हणटा एकदां विजीट करून पळयात कशें आसत स्टोर. सपना च्यारीचो बेस्ट पार्ट म्हणल्यार ते स्वता जर आपल्या पांयाचेर उबे रावलाच पण अशे खुबशे बायलांकूय तेणें एम्पावरमेंट दिला, म्हणजे तेणें ताका रोजगार दिवपाची एक संद तयार केला. सो हेजे बद्दल आमकां सांग सपना तूं. सांगपाचें म्हणल्यार जी म्हाजी वळखीची जेंकां हांवें खूब मुखार व्हेल्या अशी की ती सगळी गांवांतली ती म्हजे कडेन येता, कुर्तीज व्हरता, सारीज व्हरता, महिला मंडळान आपली विकता. जो म्हणल्यार जेंकां सगळ्यांक हांवें सपोर्ट केला. अशी कितल्योश्यो बायलो आसा 10-15 तरी आसतल्यो ज्यो म्हाजे कडेन एवरी मंथ येता, आपल्याक जाय ते घेता वता. आनी बरो म्हाका रिस्पॉन्सूय आसा तेंचो की ती म्हाजी माल विकून म्हाका तेंची ताका अशी करून हांवें सगळी गांवांतली इड्डरांतली म्हणजे पैगिणी, सांकळे, मोयरा खंय म्हणून सांगू तुमकां सगळे कडेन आसा. तर सपना म्हाका सांग की आतां दिवाळी खातीर तुजे कडेन कितें स्पेशल ऑफर्स आसा आनी कितें वेरायटी आयिल्ली आसा? ऑफर म्हणल्यार सदांच म्हजी ऑफर आसता. म्हाजो रेट तुमी येवन पळोवपाक शकता. प्लस हांव 10% डिस्कावंट बी दिता फक्त दिवाळीक. हरशी तरी म्हाजी नेट रेट आसता. ओन्ली बिकॉज ऑफ दिवाळी आतां 10% डिस्कावंट दवरला. म्हजे कडेन आतां नवीन म्हणल्यार सारीज आयल्या. सारीजाची इतली कलेक्शन आयला आनी कुर्तीज आयल्या. सारीजान म्हजे कडेन मलमल सारीज आसा, पटोला सिल्क आसा, मागीर चंदेरी सिल्क आसा, मागीर मोडाल सिल्क आसा. मोडाल सिल्क म्हणल्यार हें एक कितें तरी न्यू आयटम आसा. प्लस ब्रासो आसा. ब्रायडल कलेक्शन तर सगळें आयला, सिल्कान तर सगळें आयला. आनी लखनवी कुर्तीज आयल्या आनी जयपुरी कुर्तीज आयल्या आनी ऑर्गेन्झा सारीज आयल्या, पार्टी वेअर सारीज आयल्या.
आतां म्हजे कडेन दिवाळी डिस्कावंट चालू आसा 10% डिस्कावंट हांव दिता प्लस तुमकां जर दिवाळीक कोणाक गिफ्ट दिवपा जाय भाऊबीजेक कित्याक जाल्यार बजेटान रिजनेबल रेटीन म्हजे कडेन साडी आसा एकदांच विजीट करून पळया म्हजें स्टोर कशें आसा कितें आसा हांव चड कांय सांगपाक शकना बट तुमकां एक फावटी विजीट तर करपाक पडटलें जर तुमकां हें सगळें पळोवपाक जाय डिस्कावंट जाय जाल्यार सपना तुजे कडेन आतां सद्या फक्त मडगांवचीच न्ही पण ऑल ओवर गोवातली खंयचे खंयचे लोक तुजे कडेन येता आनी तुका रिस्पॉन्सूय खूब बरो आसा आनी आज तूं इतलें एस्टेब्लीश जाल्लें आसा तुवें खुबशे बायलांकूय फुडें काडला सो कंप्लीट बिजनस वुमन तूं जाल्लें आसा पण तुजे हाचे सगळे तुज्या वाटचालीचे क्रेडीट कोणाक दितलें सांगपाक उतरां ना अशी मनशां आसा एक म्हजो घोव सेकंड म्हजो भाव आनी तिसरी म्हजी भयण हे तीन म्हाजी सारकी स्ट्रॉंग बॅकबोन जेणी म्हाका फूल सपोर्ट केला फूल म्हणल्यार फूल सपोर्ट केला म्हाजो हजबंड इतलो सपोर्टीव करपाक जाय मुगो तुका चल कर कितें जाय आपूण हेल्प करता दुसरो म्हजो भाव एक्चुली हांव पयलीं स्टार्ट केलें तेन्ना न्ही फक्त हांवें म्हणलें कुर्तीजूच दवरया रे तो म्हणपा लागलो नाका कितें आसा पळय बेन दवरता जाल्यार लेडिजांक कितें पळय लागता न्ही तें फूल दवर सो ताका लागून हांवें साडी स्टार्ट केल्यो दुसरी म्हणल्यार म्हजी भयण हांव म्हजो चलो आसा आतां हांव जर हांगा उबी आसा कारण म्हाजो चलो ताजे कडेन आसा सो फूल सपोर्ट सिस्टमूच ती म्हजी शॉपाचें नांव अदिती म्हळ्यार म्हजी चली ते म्हाजे खातीर इतली लक्की ते जालें आनी म्हाजें सगळें वर्ल्डूच चेंज जालो सो तुका हो इतलो सगळो सपोर्ट सिस्टम आसा सो इतली खुबशीं आमची पळोवणारी बायलां आसतलीं जांकां दिसता आसतली तांच्यांनी कितें तरी करचें सो तांकां तूं कितें मॅसेज दितलें हांव सगळ्यांक इतलेंच सांगपाक सोदतां कोणाक कितें जर मनाक आसा न्ही जाल्यार खरेंच करा सक्सेस हे आसतात फक्त ताका डेडिकेशन जाय आनी आयज बायलो इतली फुडें सरल्या हांव पळय घरांतलेंय करता शॉपांतलेंय करता भायलेंय करता कित्याक म्हजो आसता गो भायर पूण हांव सगळी सायड सांबाळटा सो तुमी जर हावजवायफ जाल्यार जीत करा आपूण कितें तरी करतली म्हणून आनी फुडें सरतली म्हणून 3 वर्सां जालीं आमी अदितीचे रेगुलर कस्टमर आसा जायत्यो वरायटी हांगा पळोवपाक मेळटा देखून आमी हांगा रेगुलरली येतात हांगा जे प्रोडक्ट आसात पळय ते खरेंच घेवपा सारके आसता आनी कोणे मुजरत लोकांनी येवन हांगा घेवचे कपडे आमी अदिती शॉपार हांगा सदांच साडयो घेता हांची क्वॉलिटी इतली बरी आसता आनी रेटूय इतलो रिजनेबल आसता म्हाका दिसता लोकांनी येवन हांगासरल्यान परचेज करची साडी हांगासरली इतली वेरायटीचे आयकून आनी इतले डिस्कावंट सगळे आयकून म्हाजी आतां क्युरियोसिटी इतली वाडला की म्हाका आतां शॉपिंग करपाक जाय सो तुमी हो शॉपिंग एक्सपिरियन्स म्हाजे बरोबर घ्या आनी आमी खूब खूब सगळी शॉपिंग करया आनी तुमी हांगासर बेगीन विजीट दिया सो लेट्स स्टार्ट ही रॉ सिल्काची साडी प्युअर रॉ सिल्क हँड वोवन ही आसा हँडलूम सिल्क रेंज कितें आसा तेंची 3000 रेंज आसा मागीर ही आसा इंडिगो ही 1100 ही आसा मॉडल सिल्क हे कितें तरी न्यू पळय 1500 ह्यो तुज्यो णववारी ह्यो बनारसी णववारी प्युअर सिल्कान येतल्यो हांची रेंज येतली 4000 ब्रायडलाक बी कोणाक जाय जाल्यार बरी आसा ह्यो सिल्कान पैठणी हांची रेंज आसा 3800 फूल भरिल्ली आसा ही बनारसी
माझी दिवाळी शॉपिंग करपाक हांवें सुरू केला. सो तुमी आजूच हांगासर भेट दियात आनी तुमची दिवाळी शॉपिंग करात.